नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंती निमतान मध्य प्रदेशांतल्या भोपाळांत जंबोरी मैदानाचेर कार्यकर्ता महाकुंभ हे कार्यावळीक मार्गदर्शन केलें. प्रधानमंत्र्यांक भव्य येवकार दितना मध्य प्रदेशाच्या भाजपा महिला मोर्चान सगळ्यान आदी नारी शक्ती वंदन अधिनियम संसदेत पारीत केल्ले खातीर तांचे उपकार आठयले. हे कार्यावळीक मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान तशेंच नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत काँग्रेसीच्या राज्यांत बायलांनी फक्त भोगलां आनी तांणी बायलांक सशक्त करपा खातीर केन्नाच पावलां उबारूंक ना अशी टिका केली. जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है. ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है. एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन. राज्यांत भाजपा सरकारान केल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामाविशीं सविस्तर म्हायती दीत हे आदी काँग्रेस सरकारान मध्य प्रदेशाक पांगूळ करून उडयल्लें अशें आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है. कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था. मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए. लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानातल्या जयपुरांत परिवर्तन संकल्प महासभेत वांटो घेतले. ह्या निमतान आयोजित भौशीक रॅलीक प्रधानमंत्री संबोधित करतले. पहिल्या परिवर्तन संकल्प यात्रेच्या समारोपा उपरांत ह्या महासभेचें आयोजन केलां. पहिली परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 सप्टेंबराक भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी रणथंबोर सवाई माधोपूर हांगच्यान सुरवात केल्ली. दुसरी संकल्प यात्रा केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी 3 सप्टेंबराक डुंगरपूर हांगच्या बेणेश्वर धामांतल्यान 5वो बावटो दाखून सुरू केल्ली. तिसरी संकल्प यात्रा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 4 सप्टेंबराक जैसलमेरच्या रामदेवरा हांगच्यान सुरू केल्ली. चौथी यात्रा केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी 5 सप्टेंबराक हनुमानगडा सावन सुरू केल्ली. भाजपाच्या ह्या 4 परिवर्तन यात्रांनी राज्यातल्या सगळ्या 200 विधानसभा वाठारांत आस्पावीत केल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुरांत पावले उपरांत ह्या भौशीक सभेक संबोधित करतले. तशेंच धानका गांवांतल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्मारकाक आर्गां ओंपतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या राजस्थान भोंवडेर जयपुरांत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंती निमतान तांच्या यादीन उबारिल्ल्या राष्ट्रीय स्मारकाचें लोकार्पण केलें. लोकार्पण करच्या आदी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या साबार यादींनी भरिल्ल्या स्मारकाची तांणी पळोवणी केली. ह्या स्मारकांत अर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. आपल्या समाज माध्यमांतल्यान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां आर्गां ओंपतना तांचें आयुश्य आनी तांणी केल्लीं कामां साबार भारतीयां खातीर सदांच उर्बा दितलीं अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. तशेंच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांचेर आदारीत चलचित्रूय तांणी आपल्या समाज माध्यमाचेर घालां. घर मंत्री अमित शाह हांणी पंडित दीनदयाळ हांच्या जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपतना पंडित दीनदयाळ हांचें जीवन राष्ट्रसेवा आनी समर्पणाचें एक प्रतीक आसा अशें सांगलें. जेन्ना मनीस जातीच्या कल्याणाचो विशय मुखार येतलो तेन्ना पंडित दीनदयाळ हांच्या मानवतावादाचो सिद्धांत लोकां मुखार सदांच येतलो अशें घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ह्या निमतान घर मंत्र्यांनी आपल्या संदेशा सयत एक खासा चित्रफीत प्रदर्शित केली. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया है। सरलता इतनी थी कि हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर हिस्से के अंदर इनकी स्वीकृति आई। विद्वता इतनी थी कि पांडित्य के बोझ से कोई भी अहंकारी हो जाए, मगर दीनदयाल जी की विद्वता ने उनको फलदार पेड़ की तरह विनम्र बनाकर झुककर काम करने के साथ आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता घटने का धैर्य भी उनमें था और एक कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां आपले प्रेरणास्त्रोत तशेंच एक नामनेचे आर्थीक चिंतक अशा उतरांनी पंडित दीनदयाळ हांकां आर्गां ओंपलीं। एकात्म मानववादाचे प्रेरणास्थान आशिल्ले पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांणी विकास आनी उपभोग संबंधीत वेगवेगळ्या समस्यांचे उपाय लोकांमुखार दवरल्यात अशें संरक्षण मंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत नमूद केलें। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंती निमतान तांचे प्रतिमेक आर्गां ओंपलीं। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आज 2 दिसाच्या भारत ड्रोन शक्ती 2023 उक्तावण केलें। ह्या कार्यावळींत 75 परस चड ड्रोन स्टार्टअप आनी कंपन्यांनी वांटो घेतला। केंद्र सरकार राज्यांतली वेगवेगळी खाती भौशीक आनी खासगी उद्देग सशस्त्र दळ तशेंच इश्ट देशांतले प्रतिनिधी अशे मेळून सुमार 5000 लोक हातूंत वांटेकार जाल्यात। भारत ड्रोन शक्ती भारतांत 2030 मेरेन भारताक संवसारीक ड्रोन हब जावपाच्या वचनबद्धतेक भर दितलो अशी आस्त आसा। 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके वेळार बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू जातलें असो विश्वास राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला। गोंय हें सुशिक्षीत राज्य आनी ह्या राज्यांतल्यो महिला सक्षम आसा तेन्ना वेंचणूक वेळार उमेदवार निवडटना प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें मत तांणी खबराकारां कडेन उलयतना उक्तायलें। खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयतारा आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत दिवचलच्या सार्वजनीक गणपतींचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार ते खबराकारां कडेन उलयताले। युनानिमसली म्हणजे कोणाचेच अपोज उलयले सगळे अपोनंट क्रिटिसिजमाचेर उलयले आसतले पण मतदान ज्या वेळाचेर जालें त्या वेळाचेर सर्वानुमतेन तें रिजोल्युशन पास जालें। लोकसभे भितर फक्त 2 खासदारांनी अपोज केलो वोटिंगाचेर। राज्यसभा भितर 100% जालें पण एक मतान तो एक 33% रिजर्वेशन हें पास जाल्लें आसा आनी ताचो बेनिफीट कारण एक 2027च्या निवडणुकीक गोंया भितर लागू जावपाक शकता आनी 2029 लोकसभेक ताचो इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें जातलें। समजा 26 थोडोसो डिले जालो आसत जाल्यार मागीर फुडल्या विधानसभेक पण 27च्या दरम्यान तें जावं जाय कारण डिलिमिटेशन आनी सेन्सस हे दोनी जे हे आसा तें पूर्ण जशें जालें की मागीर हो 33% रिजर्वेशन हें इम्प्लिमेंट जातलें। गोंया भितर आनी भारतीय जनता पार्टी देशभर आमी 33% रिजर्वेशन हें आमच्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरा भितर हाचे पयलीं दिल्लें आसा पण पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा ताचो फायदो आमच्यो 50% ज्यो महिला आसात म्हणजे आमी जर पळयलें पॉप्युलेशन जाल्यार ऑलमोस्ट 50-50 आनी ताचो लाभ देशभरांतल्या सगळ्या महिलांक मेळटा। आज अंमलबजावणी संचालनालयान केरळच्या वेगवेगळ्या 12 जाग्यांचेर प्रतिबंधीत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या फुडाऱ्यांच्या घराचेर धाडी घाल्यो। ह्यो धाडी मुखेलपणान एर्नाकुलम, त्रिचूल, मल्लपुरम आनी वायनाड ह्या जिल्ह्यांत सुरू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अजूनय पयशांचो घोटाळो जावन काळो पयसो देशविरोधी कामां खातीर उपयोग करतात असो दुबाव आसा। हे संबंदान ह्यो धाडी संचालनालयान घाल्या। हातूंत PFIच्या कांय मुखेल फुडाऱ्यांचो आस्पाव जाता। चीनांतल्या हांगझू हांगा चालू आशिल्ल्या आशियाई खेळांत भारतान आतां मेरेन 11 पदकां मेळयलीं। हातूंत 2 भांगरा पदकां, 3 रुपया आनी 6 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। आज दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत भारतीय त्रिकुटान रुद्रांश पाटील, दिव्यांग पनवार आनी ऐश्वरी तोमर हांणी भांगरा पदक मेळयलें। भारताच्या दादल्यांच्या स्कल पंगडान आनी दादल्यांच्या व्हड्याच्या सर्तींत प्रत्येकी कांस्य पदक मेळयलें जाल्यार ऐश्वरी तोमर हाणें दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तीक खेळांत कांस्य पदक मेळयलें। 25 मीटर रॅपीड फायर पिस्तूल पंगडाक आनीक एक कांस्य पदक फावो जालें।
काल भारतान नेमबाजीत रुप्या पदक मेळोवन सुरवात केल्ली. बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल पंगडान जातून रमिता जिंदाल, मेहुशी घोष आनी अशी चौकसे हांणी कांस्य पदक भारताक मेळोवन दिल्लें. उपरांत भारताच्या अर्जुन लाल जट आनी अरविंद सिंग हांणी व्हड्याचे सर्तींत भारताक रुप्या पदक मेळोवन दिलें. उपरांत बाबूलाल यादव आनी लेखराम हांणी व्हड्याचे सर्तींत कांस्य पदक मेळयलें. बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल निमण्या फेरयेन भारताच्या रमिता हाणें कांस्य पदक मेळयलें. आज जाल्ल्या बायलांच्या क्रिकेट सर्तींत भारतीय पंगडान श्रीलंकेच्या पंगडाक 19 धांवड्यांनी हरोवन भांगरा पदक मेळयलें. हे भांगरा पदक मेळोवन भारताची पदक तक्त्यांत 11 पदकांची जोड जाल्या. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.